प्रेदेशा बाबुडीनो देव बरो दीस दिवंक तुमकां सगळ्यांक भाग्योचे वास ह्या आमच्या गोंय दामांव देवसेदेच्या आस्कराचे पोरबेचे 9 दिसांचे तयारेंत आमी आसा आनी आयज जानेराची 12 तारीख नोव्हेनांचो 6 दीस आनी आयज आसा शुक्रार भाग्योचे वाजाचो दीस हो दीस आमी भेटयला देवसेदेच्या शिक्षणीक आनी तरणाट्यांच्या वावरा पासत ह्या 9/15च्या वारडाच्या रोमारीच्या मिसाक आमी मागता वेर्ना वाराड आनी साजे 4 वरांचेर भाग घेतली काणकोणची वाराड वेर्ना वाराडा खाल येता त्यो फिरगोच्यो ह्यो कांसावली कोंसवा माचोड्डा नागवा de वेर्ना नुवे केलोसी उतोर्दा वेलसांव आनी वेर्ना आयज हे दिसाची भेटयता वेर्ना वाराडाचो डीन फादर कांदिदो फर्नांडीस आनी तोच देवाच्या उतराची मोडणी आमकां करून दितलो तशेंच ताचे बरोबर वाराडान वावुरतले यात्नीक मिसाचे भेटेन वांटो घेतलो तांकांय माया मोगाचो येवकार आनी ताचे बरोबर आयलोल्या तुमकां वेर्ना वाराडाच्या फिरगचेंतल्या फिरगोसकारांक भाव भयणींक आमी हो माया मोगाचो येवकार दिता तर भोक्तीपणी हे मिसाचे भेटेन आमी सगळीं वांटो घेवया. पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया सोदता तुका. Socorro sota tuka, muskya kotin sota tuka, kushal pora sota tuka, sogles kore sota tuka, isa fator udetana, kazan leye utka sota. Aici disa ce sorpuso, tu ca donia te vetoita, socostrari sota tuca, uschia coti sota tuca, ușal bona sota tuca, sogleți ore sota tuca. Tuca purita sta terna, moce bito sus casota, au cotolangi te coce, donia ce nu spatio nrauce, socostani sota tuca, uschia coti sota tuca, Ușal boana sota tuca, sogleți core sota tuca. मोगाड बाबा बरेनो आयचे मीस देवाक दिन वाचून आनी बरी भलायकी मागून भेटयता एर्नेस्टो आनी शारोन दोरादो सगळ्या केल्ल्या उपकारां खातीर हे फामील देवाक दिन वाचतना फुडल्या तांच्या जिवितान भाग्यो जुजे वाजाचे मजतीन तांकां देवान बेसांवांनी कृपेन भरूंक मागता आनी दिनवासेच्या मनान आनी बरी भलायकी मागून हे मीस भेटयता. तुमी हांगा जण एकलो आयिल्लीं आसात तुमकांय जण एकला चिंतेसांव आसा तुमची फामिली आसा सगल्यांक देवाच्या हातांत घालून आमकांय बरी भलायकी मागून आनी देवान कृपेन आमकां आनी फामिलीक सांबाळूंक मागून ह्या मना ह्या मिसांत वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो आयज 6व्या नोव्हेनांत आमी भितर सरता. आयचो विशय
बागिवोन झुजे वाजान देवा बोगसोणें पोरशेक दिलें. कुमसारा वरवीं आमकां नितोल करुया. खुर्सार मोरतना जेजू असो उद्गारलो, बापा तांकां बोगोस. तेच पोरी प्रोद्वारांत सांपडलोले ओस्तोरेक जेजू कास्तीचें फोर्मोण मारिना, पूण तिचें पातोक बोगशिता. आमी सोगलीं मनीस कशीं चुकतांव, पूण केन्नाय बोगसोणें मागूंक आनी दिवंक पाटी उरतांव. आमचो पेलो चुकता तेन्ना ताका बोगसूंक आनी अदीक करून कुमसाराचो साक्रामेंत घेवन नितोळ जावंक आयचो सेवादोर आमकां उलो करता. तर हो उलो आयकून घेवन एकामेकाक आमी बोगसूंक शिकूंक ह्या नोवेनांत बागिवून झुजे वाजाची मोजतीन देवा लागीं मागुया. आनी जायते पावट आमच्या जिवितांत बोगसोणें मागूंक खालतीकाय दाखोवंक ना, बोगसोणें दिवंक उदारपण दाखोवंक ना. ओळखून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं बोगसोणें मागुया. सगळे आमच्या पातकांचें बोगसोणें मागून म्हणुया, हांव पातकी सदपदवेदाद देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगतां. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदांच वार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sumia kaklutku, sumia kaklutku, kaklutku. Krista kaklutku, Krista kaklutku, kaklutku. Sumia kaklutku, sumia kaklutku, kaklutku. प्रार्थुया. देवा, तुज्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत झुजे वाजाचे देखीन आनी म्हणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजियाच्या सिमा पर्यान पोरजोळ आयली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगटलोले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुजे परशेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो बाबाट अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. ह्या आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता राजवर चलयता सासणाच्या सासणाक. बसुया. चितान देवाचें उतर आयकुया. पोरजा देवा लागीं आपल्या सामुएला लागीं विनंती करता, राजा मागता. नसल्या वेळार कितें जबाब जाता आयचें वाचप सांगता. चितान आयकुया. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायेलाचे सगळे जाणटे एकठांय जाले आनी रामा गांवांत सामुएलाक मेळूंक आयले. तांणी सांगलें, तूं जाणटो जालाय आनी तुजे पूत तुज्या पावलांनी चलोनात. सगळ्या राष्ट्रांक एक राजा आसा, तसोच आमचेर राजवटकी चलोवंक एक राजा दी. ही सुचोवणी सामुएलाक बरी लागली ना,
तरी पूण ताणें सोर्वेस्पोराक प्रार्थन केलें आनी सोर्वेस्पोरान साम्योलाक म्हणलें, तुका पोरजा सांगता तितलेंय तूं आयक. तांणी ताका न्हय पूण म्हाका पाट केल्या, कित्याक हांवें तांचेर राजवटकी चलयलोली तांकां नाका. सोर्वेस्पोरान कळीत केलें तितलें सॅम्युएलान राजा मागताले पोरजेक सांगलें. ताणें म्हणलें, तांचेर राजवटकी चलयतलो ताजे होक हे. तुमच्या पुताक आपल्या रोनगाडयांचे आनी घोड्यांचे चाकरेक तो लायतलो आनी ते ताच्या रोनगाडया मुखार धांवतले. 1000 आनी 50 सैनिकाचे जोम्याचे फुडारी तो नेमतलो. तो तांकां आपली शेतां बाटां नागरूंक आनी लूंक लायतलो आनी झुजाचीं हातयारां तयार करूंक आनी आपले रोनगाडे चलोवंक तांकां वापरतलो. तो तुमच्या धुवांक आपल्यो सुगोंदिनी रानपिनी आनी उंडेकारणी करतलो. तुमची बरी ती शेतां दाकामोळे आनी जैतुनाचीं बाटां तुमच्या हातांतली काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक दितलो. तुमच्या पिकावळीचो आनी दाकाचो दावो वांटो काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक आनी हिजड्यांक दितलो. तुमच्या बऱ्यांतलें बरें चाकराक आनी चाकोनीक आनी टोणटोणीत गोरवांक आनी गाडवांक व्हरून आपल्या वावराक लायतलो. तुमच्या हिंडांचो दावो वांटो मागतलो आनी तुमीच ताचीं चाकरां जातल्यात. तो दीस पावतोच तुमीच मागून घेतला त्या राजाक लागून तुमी बोबाट मारतल्यात, पूण तेन्ना सोर्वेस्पोर तुमचें आयकोचो ना. साम्युएलाचीं उतरां आयकून पोरजा कबूल जाली ना. तांणी म्हणलें, हेरां राष्ट्रां पोरी आमी जावंक आमकां एक राजा जावूच. आमचो राजा आमचेर राजवट चलयतलो आनी आमचो फुडारी कसो आमची झुजां झुजतलो. पोरजा सांगताली तितलें सॅम्युएलान आयकलें आनी सोर्वेस्पोराक कळीत केलें. तेन्ना सोर्वेस्पोरान साम्युएलाक म्हणलें, तांचें मागणें आयक आनी तांकां एक राजा दी. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब, तुजो मोग सोर्वेस्पोरा सोदांकाळ वाकाणटल्यां. सगलीं म्हणुया, तुजो मोग सोर्वेस्पोरा सोदांकाळ वाकाणटल्यां. तुजें नांव घेवन मुरगोडटा ती पोरजा बागी. तुज्या मुखामोळाच्या उजवाडान ती चलतली सोर्वेस्पोरा. दीसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश. तुज्या प्रामाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख. जबाब, तुजो मोग सोर्वेस्पोरा सोदांकाळ वाकाणटल्यां. तूंच तांची वडवीक, तूंच तांचें बळ. तुज्या बोलेपणान आमची सोकोत वाडत वेता, कित्याक सोर्वेस्पोरूच आमची राखण करता. आमचो राजा आसा इस्रायलाच्या पवित्र देवाच्या हातान. जबाब, तुजो मोग सोर्वेस्पोरा सोदांकाळ वाकाणटल्यां. शुभ वर्तमानांत सगलीं उबी रावया. Sorvesporak, soy Sorvesporak, Sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy Sorvesporak, Sorvesporak, soy. एक व्हड बाकनार आमचे मोदें उपसलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. Sorvesporak, soy Sorvesporak, Sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy Sorvesporak, Sorvesporak, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Oi, Matuka.
थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान कफरनावांत आयलो तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकटवलो की दारा भायर पुर्यान तांकां जागो नासलो. त्या लोकांक तो प्रवचन करता आसतना 4 जाण आर जालोल्या एका मनशाक उखलून ताचे सोरशीं घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचेशी हाडूंक जायनासलें देखून जेजू आसलो त्या जाग्या वयले नोळे काडून तांणी पाटोस उक्तो केलो आनी आरकाराक आसलो त्या अंथरुणार सयत देंवयलो. ताचो बावार्द पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, पुता, तुजीं पातकां भोगसलीं. तेन्ना थंय बसून आसुल्ल्या कांय धर्मशास्त्र्यांनी आपल्या मनांत चिंतलें, हो अशें उलयता तें कितें? देव निंदा करता हो. एकल्याच देवाक सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जातात? ते तांचे भितर चिंतात म्हूण आपल्या मनांत रोखडेंच ओळखून जेजून तांकां अशी जाप दिली, तुमच्या मनांत तुमी अशें कित्याक चिंतात? आरकाराक सांगूंक तुजीं पातकां भोगसलीं, वो उठ, तुजें अंथरूण घे आनी चल, हातलें खंयचें ओदीक सोंपें? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसुची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनांत रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजें अंथरूण घे आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपलें अंथरूण घेवन सगल्या उजीर थंयचो भायर सरून गेलो. सगळो लोक अजाप जालो आनी देवाक परकोणून म्हणूंक लागलो, असलें आमी केन्नाच देखलें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाळ बाबा भयणीनो, बागयोन जुजे वाजाचे परबेक लागचिली तयारी ही 9 दिसांची चालू आसा आनी सामान्य विशय आमचे फाटल्यान हांगा दिश्टी पडटा. बागयोन जुजेची देख घेवन जेजूचो पाटलाव उर्बेन करुया आनी होच विशय घेवन एका दिसाक कशी आमी बागयोन जुजे वाजाची देख घेवंक जाता आनी आमचें जिवीत ताच्या पावलांनी, तो जेजूच्या पावलांनी चल्लो, आमी चलून कितें करूंक जाता हें आमी नियाळीत आयल्या. आयचो आमचो विशय बागयोन जुजे वाजान देवा बोगसोणें परचेक दिलें. बागयोन जुजे वाजान देवा बोगसोणें परचेक दिलें. कुमसारा वरवीं आमकां नितळ करुया. होच विशय मनान घेवन हो ल्हानसो नियाळ आज आमी करता. मोगाळ बाबा भयणीनो, फामाद पेंटर लिओनार्दो दा विंची तो एक वेगळेच तरेचो पेंटर जावन आसलो आनी भितर पावची ताची पद्दत वेगळे भाशेची. तो जें कितें करूंक सोदतालो तें मनान हाडटालो, ताची प्रतिमा, इमेज मनान पयली आपणाक जाय तशी हाडटालो, खेळयतालो आनी ते भाशेन तो मनीस सोदून त्या प्रमाणें पेंटींग करतालो. अशेंच 12 आपोस्तलांचें हें पेंटींग करता आसतना जेजूची प्रतिमा ताणें मनान हाडली आनी जेजू ते सुवातेर मनशाक दवरून कसो पितारतलो मनशाक सोदूंक भोंवलो. मिलानाक कोयर चलतना एक सोबीत सुंदर तरणाटो ताका मेळ्ळो आनी म्हणलें, हो म्हाका उपकारतलो. आनी ह्या मनशाक ताणें हाडून ताका बसयलो आनी ताका घेवन जेजूक ताणें पितारलो. आनी हो तरणाटो खुशाल जालो आनी आपल्या घरा परतलो. 11 म्हयने घेतले ताणें 11 आपोस पितारूंक आनी शेकी 12वो आपोस जुदासाक पितारूंक मात जायतो वेळ ताणें सादचो पडलो, कित्याक ताका तोचे वसलो मनांत आसलोलो मनीस सोदूंक तो वावुरतालो आनी भोंवतालो. आनी सांगतात ते भाशेन शी सर्च दॅट पर्टिक्युलर पर्सन फॉर 9 years. आनी एक दीस रस्त्याचे देगेर बसलोलो, ताका एक असलोच बेसूरवाणो मनीस कसो जें कितें मनान ताचे ती प्रतिमा आसली तसलो ताका लागू जातलो भेटलो.
आनी त्या मनशाक ताणें आपयलो आनी थंय बसयलो आनी ताणें जुदासाक पितारलो. जुदासाक पितारल्या उपरांत हो मनीस दुखांनी रडूंक लागलो. He started crying bitterly. आनी लिओनार्दो दा विंची ताका समजूंक ना. ताका विचारलें कित्याक रडटाय तूं? ताचो जबाब असो जालो, 9 years back, 9 वर्सां फाटीं तुवें म्हजे सवें जेजूक पळयलो, द बेस्ट वर्शन ऑफ मी. यू सॉ जीजस इन मी. आनी तुवें म्हाका जेजू कसो पितारलो. आफ्टर 9 years जिवितांत जायतें घडलें, जायतें बदललें. नाव यू सॉ द वर्स्ट पर्सन or version of me. You saw not Jesus but Judas in me. आनी तुवें आयज हे सुवातेर म्हाका आपोवन म्हाका हांगा दवरून जुदासाक पितारलो. मनीस हांव एकूच तो. 9 वर्सां फाटीं जेजू म्हाका तुजे सवें म्हजे सवें तुका दिश्टी पडलो. 9 वर्सां उपरांत हो जुदासाचें वर्स्ट वर्शन ऑफ मी दिश्टी पडलें. मोगाड बाबा भयणीनो, मनीस एकूच जाय ते पावट द बेस्ट वर्शन आनी द वर्स्ट वर्शन मनशाच्या जिवितांत दिश्टी पडों येता. वायट मनीस बरो जावंक येता, बरो मनीस वायट जावंक येता. आनी म्हणटा जाल्यार ते 3 लायन बिटवीन गूड एंड बॅड. जाल्यार दोशी करूंक जायना. कोणूच मनीस एक खोटो म्हणूंक जायना, कोणूच मनीस एकदम बरोय म्हणूंक जायना. बरें वायट जिविताचो आमचो भाग. सुभागी जो मनीस जे बरें आसा तें अदीक फुलोवंक वा उत्ता, जे वायट आसा तें काडून उमटून काडून उडोवंक हेच भाशेन आपलें जिवीत जिवंक वा उत्ता. आनी जेजूक जाय सगल्यांनी तुमी आनी हांवें आमचें कितें उत्तम आसा तें भायर सरलेलें. द बेस्ट वर्शन ऑफ आवर सेल्फ, नॉट द वर्स्ट वर्शन ऑफ आवर सेल्फ. जेजूक जाय दुसऱ्यांनी तुमचें सवें म्हजें सवें जेजूक पडयल्लो. तुजें सवें म्हजें सवें जेजूक पडोवन जेजून केलां तें आमी करून त्या जेजूक गवाय दिल्ले. आयचो विशय भाग्योन तुजे वाजान देवा बोगसणें परशेक दिलें कुमसारा वरवीं आमकां नितळ करुया. देवाचे अनुभव, देवाचो अनुभव घेतलेलो होच देवाचो मनीस भाग्योन तुजे वाज. देवाचें बोगसणें जिवितांत अनुभवलें, देवाचें बोगसणें परशेक वांटलें. तेचें जिवीत सोंपें जावंक ना. ताच्या जिवितांत जायत्यांनी ताका बरें केलें आनी तशेंच जायत्यांनी वायटूय केलें. पूण वायट वायटान फारीक कोत्तलो हो आमचो भाग्यवंत न्हय. काल्विनिस्टां उदेशी थंय श्रीलंकाक हो वार कोत्ता आसतना जायते ताका सोंसचें पडलें तरेकवार भाशेन. आनी तरेकवार भाशेचे भेस घेवन तो जेजूक आपल्या सांगाता घेवन जेजूक दिवंक तो वावुरलो. कसलोच भेस घेवंक फाटीं सरलो ना. फकत जो जेजू आपणाक आसा, आपणाची आसा तो दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो. राजा बादशाहांनी ताचेर जायते फावट जुलूम केलो. पूण वायट वायटान न्हय पूण बऱ्यांत ताणें फारीक करून आयचो विशय मनान धरून दुसऱ्यांक ताणें भोगशिलें आनी आपणाक वायट कोत्तेल्यांक बरें करून सेवा करून ताणें जेजूक तांकां दिलो. जेजूक जिवितांत परगटलो. ताचें काडीज जालें, बोगसणें दितलें काडीज. आनी हें ताचें बेस्ट वर्शन ऑफ तुजे वाज आमी म्हणूंक जाता. मोगाड बाबा भयणीनो, जेजू पातकां बक्षिता. आयचें शुभ वर्तमान दिसाचेंच तें जेन्ना एका आर जालेल्या मनशाक जेजूशी येवंक सुवात आनी वाट नासली तेन्ना चोग जाण ताका खरीत भाशेन वाट सोदून काडटात. वे देर इज अ विल देर इज अ वे अशें आमी म्हणटा. वचोंक पाठसाद सोडूंक पडलें, ताका उबारून वचचो पडलो, सगळा नळे काडून पाठसाद देंवचो पडलो, कितेंय करूंक तयार आसात. पूण ह्या मनशाक जेजूशी पावोंक जाय. ह्या मनशाक जेजूची पेकोवणी मेवतली जाल्यार जेजूशी ताणें वचोंक जाय आनी हे भाव ते कोत्तात. आनी तांच्या भावार्थाक लागून आयचें शुभ वर्तमान आमकां म्हणटा. ताका कितें म्हणलें? मनशा तुजी पातकां तुका बक्षली. आनी हाका लागून सगळी कॉन्ट्रोवर्सी. मनशा तुजी पातकां तुका बक्षली. आनी ताका लागून फारीजेव दुसरे मनांचे दूख लागलें. देव निंदा कोत्ता हो, पातक कोत्ता हो. कोणाच्यान पातकां बक्षूंक जातात सोडून एका देवाच्यान. खरें म्हणल्यार चिंताले ते सारकें आसले. एका देवाच्यान पातकां बक्षूंक जातात. पूण जेजू सवें देव तांकां दिश्टी पडोंक ना. जेजू सवें सादो एकजूट एक कसो जेजू ताका दिश्टी पडलो मनीस कसो. देवाच्यान पातकां बक्षूंक जातात आनी देवूच ती पातकां बक्षिता.
आनी हे सत आमी ओडकून घेता हांव आनी जेजू देवाचो पोत देखून म्हणटा ओय तुजी पातकां तुका भोगसलीं. मोगाड बाबा कडेन जेन्ना कुमसाराक आमी येता तेन्ना तोच देव आमची पातकां भोगशिता. हांव तुजी तुका पातकां भोगशिता बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी. हें भोगसणें देवाच्या नांवान एक यादनीक दिता आनी देव आमची पातकां भोगशिता आनी नवें जिवीत जिवंक आमकां पाठयता. जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार जेजू भोगसणें वांटतलो आनी भोगसण्या उदेशी बरेपण शिपडायतलो उत्तम देख आनी नमुनो जावन गेलो. सुरवेक आमी आयकलां जेजू कुस्तार मरतना पासून ताणें म्हणलें सायबा तांकां बोगोस ते कितें कोत्तात ते नकळत. जायते फावट मनीस आपूण कितें कोत्ता तें नकळो. आपूण कोत्ता तें सारकें म्हूण समजता आनी जायते फावट सारकें म्हूण समजून बरें करचे बदलेक वायट कोत्ता. म्हणटरी आसतना जेजू म्हणटा सायबा तांकां बोगोस. जेजून बक्षिल्ल्यान इतलेंच न्हय आपल्या बापा लागीं बोगसूंक मागता आनी ताचें आख्खें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार बोगसण्याची झर आमी ताका म्हणूंक जाता. बोगसणें दिवन तो आपलें जिवीत जियेलो. जिवाचें शुभ वर्तमान 8वें स्वर बुधवारां सापडलेली वस्तोरी फारीजीव दुसऱ्या तांकां फातर घेवन ताका फातरावन जिवेची मारची. ड्युट्रॉनॉमी लेविटिकसची पुस्तकां 18-22 आमकां सांगता हयतो असलें पातक कोत्ता तांकां. आनी ताका लागून जेजूक तपासूंक ते वस्तोरेक हाडटात. आतांच बुधवारान ती सापडल्या रेड हँडेड कॉट रेड हँडेड. तूं कितें म्हणटाय मोजेचो कायदो आमकां सांगता फातरावन जिवेची मारची. Jesus is between deep and the devil म्हणटा आमी. डीप सी डेवल इन द डीप सी. एके वाटेन दुसरे वाटेन कशें ताका सांपडावंक सोदतात पूण जेजू कितें भाशेन हे परिस्थितींतलो सुट्टा. कित्याक तो जाणा आपूण कितें कोत्ता. जांकां कोणाक पातक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. हातूंतल्यान कितें दाखयता आमी मनीस वचकोत चुकता सगलीं आमी. हांव पयलो आमी सगलीं चुकता. जाका कोणाक पातक ना ताणें फातर मारचो. फातर मारूंक ताका कितें भाशेन तुका हय आसा पदवी आनी फातर मारूंक तुजो कायदो शिकयता जाल्यार तुका पातक ना फातर मार. एकल्याकूच आसली पदवी जेजूक फातर मारिना मारूंक ताचेर आनी ताका लागून जेजू म्हणटा हांवूय तुजेर फर्मण मारिना. हे फर्मण मारतलो जेजू आमचो न्हय. बोगसणें दितलो जेजू आमचो पूण तेंच कोत्तना शिडकायतलो जेजू आमचो. बाय कोणेच तुजेर फातर मारूंक ना हांवूय मारिना. वच आनी पातक करी नाका. आयजतान नवें जिवीत जिये. एक कुमसार आमकां हेंच सांगता वच आनीक पातक करी नाका. आमच्या व्हडाचेर बातयो न्हय पूण देवाची कृपा जी कुमसार आमकां मेळटा पातकाची दूख धरून आमी बोगसणें मागता तेन्ना आमी देवूच आमकां कृपा दिता आनी आमचें जिवीत अदीक बरें जावंक तोच आमकां आदार दिता. आनी हेका लागून आमचें जिवीत बरें जिवीत कुमसाराच्या संस्कारा उदेशी अदीक बरें आमी करूंक शकता आनी जायते फावट आमी अदीक बरें जिवीत जियेता. देवाक आर्गां दिवया ह्या संस्कारा पासून. आमचे बापा आमी मागणें म्हणटाना कितें मागता आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. दिसा दिसपटे मागणें करता आमी. मिसाक आयिल्ले पावट मागणें म्हणटा आमी. आमोरी तेस कोत्ताना मागणें म्हणटा आमी. तेसाक आमी कितलेच पावटी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता आनी तोच जेजू आमकां म्हणटा तुमी जर तुमच्या भावाक आनी भयणीक काळजांतान बक्षिना जाच्यात तुमचो सर्गीचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. दुसऱ्या उतांनी आमी दुसऱ्यांक काळजांतान बक्षूंक आनी देवाचें बक्षणें उपटपणी घेवंक जेजू आमकां शिडकायता. जेजू आमच्या लागीं मागता. बोगसप सोंपें काय सोंपें न्हय पूण बोगसणें जावन आसा सार क्रिस्ती जिविताचो. बोगसणें सार क्रिस्ती जिविताचो आनी हेका लागून कितें आमी करतले 2-3 वस्तू आयज ह्या विशयाचेर आदारून घेवया. पयली वस्त म्हणल्यार आमची परिस्थिती ओळखून घेवया. आमची परिस्थिती हांव कसले परिस्थितींत आसा दुसरो म्हाका सांगूंक शकचो ना. म्हज्या अंतस्कनाक गांठ घालून हांवेंच पळोवंक जाय हांव कसले परिस्थितींत आसा. फुलटन सिम आर्च बिशप फुलटन सिम अशें म्हणटा वी आर ऑफन टेम्पटेड not because we are evil but because we are human beings. आमकां जायते बार ताळल्यो येतात आमी खोटे वायट म्हूण न्हय आमी मनशाळे देखून मनीस देखून. आनी हेका लागून पयली वस्त ताळणे आड झुजया. तरेकवार ताळण्यो तरेकवार भाशेच्यो ताळण्यो आनी आमी रोखडेच कितें जालें म्हळ्यार देवाचारान नाडलो म्हाका. ताळण्या आड झुजूंक देवाचो आदार मागुया. दुसरी वस्त म्हणल्यार दुसऱ्यांक बोगसुया. दुसऱ्यांक बोगसूंक वावुचें दुसऱ्यांक समजूंक वावुचें.
सेंट ऑगस्टीन अशें म्हणटा, ह्युमन बिईंग्स आर स्ट्रेंज एनिमल्स. The less attention they pay to their own sins, the more they are driven to examine the sins of others. आपल्या पातकांचेर अदीक सावडी घालतात, पूण दुसऱ्याची पातकां अदीक करून तांकां अदीक दिश्टी पडटात. दे आर ड्रिवन टू एग्जामीन द सिन्स ऑफ अदर्स. हांवें कितें पातक केलें, म्हज्या घरच्यांनी पातक केलें, लिपोवंक आमी वावुरता हांव. पूण म्हज्या शेजाऱ्यान म्हज्या दुस्मानान केलें जाल्यार एदी वस्त कापसा भाशेन सगल्याक फामाद करूंक आमी आतां वॉट्सॅप आयिल्ले आसा, दुसरे वस्तू ट्विटर आयिल्ल्यो आसा, हांगा तुवें घालून रोखडेंच तें दुसऱ्याक जाणा जावचें. दुसऱ्याचें पातक म्हजें जाल्यार न्हय. वी हॅव बिकम वॉशिंग मिशिन्स. दुसऱ्याचें घेवन धुवपाक, आमचें जाल्यार लिपोवपाक. आनी हाका लागून खरीत भाशेन वी आर स्ट्रेंज ह्युमन बिईंग्स तो म्हणटा. ताका लागून आमी दुसऱ्यांक बरें करतलें जावचें, वायट न्हय. आमचो पाप साहेब स्वर्गीय जुआं पावलो दुसरो, ताका बोक्साण्याचो पाप साहेब म्हणटात. ताणें आपणाक मारलो, ताकाय बोक्षिलो, आनी तितल्यान न्हय, दुसऱ्या पासत बोक्साणें मागलें. दोन धाकटुलें एग्जाम्पल. जुलय 6, 1415 जॉन हूस म्हणटा ताका, ही वॉज बर्न्ड अलायव. हिका तो हेरेटीक म्हूण धरलेलो. इन 1999 आमचो पाप साहेब ताचे चुती खातीर बोहेमियन पिपला लागीं तांचे येसलो तो म्हणटा, हांव बोक्साणें मागतां, कित्याक ती कोन्नी तेन्ना पवित्र बिची सारकी जावंक जाता. 1633 आमकां गालिलियोची खबर मेवता. सफर्ड ग्रेट एट द हँड्स ऑफ चर्चमॅन. तो थियरी सांगली ती आनी दुसरी आमच्या संवसारा विशीं बरें जालें, आनी ताका कितें भाशेन वडवाडोवन मारलो. ताचे विशीं तो बोक्साणें मागता. मोगाड बाबा बडनो, दुसऱ्याक बोक्साणें दिवप, आनी जेन्ना कोणूय आमचे लागीं येवन मागता, आय एम सॉरी, फॉरगिव मी, उदार काळजान जावया, बोगसुया. जे भाशेन हांव दुसऱ्या लागीं वेतां आनी म्हजें बोक्साणें मागता आनी म्हाका जाय दुसऱ्यांनी बोगसिल्लें. बोगसणें क्रिस्ती जिविताचो सार. आजचे बिशप डेजमंड टुटू ताणें एक पुस्तक बरयलां आनी हातूंत हांव सोंपयतां. तो म्हणटा, नो फ्युचर विदावट फॉरगिवनेस. नो फ्युचर विदावट फॉरगिवनेस. आनी ताका खरीत भाशेन आफ्रिकाक एपटायट आमी जाणा ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमिशनाचो चेअरमॅन केल्लो. आनी तो म्हणटा, फॉरगिवनेस इज नॉट समथींग व्हेरी इजी, नॉट समथींग व्हेरी चीप. बोक्साणें दिवप सोंपें न्हय तें, इजी न्हय तें, सवाय न्हय तें. आनी तो म्हणटा, देवाक आमकां बोगसुपाक आपल्या पुताक धाडचो पडलो. इट कॉस्ट गॉड हीज ओन्ली सन. आपल्या पुताक धाडचो पडलो संवसारांत आमकां बोक्साणें जोडून घेवचे खातीर. सो फॉरगिवनेस इज नॉट समथींग व्हेरी इजी ऑर चीप. आनी तो म्हणटा, फॉरगिवनेसाचें उलोवन अशें म्हणटा, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड. फॉरगिवनेस मिन्स abandoning your right to pay back the perpetrator in his own coin, but it is a loss that liberates the victim. Forgiveness means abandoning your right to pay back the perpetrator in his own coin. टीट फॉर टॅट आमी म्हणटा. तुवें म्हाका हें केलाय, हांव तुका तें कोत्ता आनी हांव बादाक बाद कोत्ता. नो, दीस इज नॉट. आय एम फॉर गोईंग माय रायट, abandoning my right of that thing. And in that way it is a loss, but that liberates the victim. जेन्ना हांव रायट सोडटा, दुसऱ्याक हांव बोगशितां, तेन्ना हांव खरो सुटका मेवलेलो मनीस जाता. जायते फावट आमी म्हणटा, हांव ही डजंट डिजर्व फॉरगिवनेस, ही डजंट डिजर्व फॉरगिवनेस. कितले पण ताका बोगसूचो, ताका बोगसणें फावो न्हय. आनी एक फाकी बरोवपी म्हणटा, फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज दे डिजर्व फॉरगिवनेस, बट यू डिजर्व पीस. Forgive others not because they deserve forgiveness. They don't deserve maybe, and according to your thing, they can now put the noite. But you deserve peace. And ताका लागून forgive the other person. शांती कोणाक नाका, सगल्यांक आमकां जाय. आनी शांती कशी येता, बोगसण्यांतल्यान ती येता. तशें जाल्यार शांतीन जिवंक सोदता हांव, बोगसणें एक व्हडल्यांतलो व्हडलो उपाय. तशें जाल्यार कितें आमी करतले? हांव उबी रावया. आमचो देव काकलूच साथ देव, बोगसणें दितलो देव. बोगसणें घेवंक आनी बोगसणें दिवंक सोंपें न्हय. त्याच देवाचो आदार मागून
आमची थोडी मागणी बापा फुड्यान घालून हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. ते पोरचेची सेवा करतना पोरचेक बोगसण्याची हातयारां जावंक आनी पोरचेक जिवीत नवसरूंक आदार दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगाल बापा, दोयादीश आमचेर घाल, विस्वासान केल्ले आमचे मागणे आय. आमच्या राजकी फुडाऱ्यां पासत मागुया. तांणी आपल्या स्वार्थाक लागून पोरचे मोदें दुस्मानकाय घालिना जावं, पूण पोरचेक एकठांय जेवंक आदार दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगाल बापा, दोयादीश आमचेर घाल, विस्वासान केल्ले आमचे मागणे आय. आमा समेस्तां पासत मागुया. जायतीं जाण वर्सांचीं वर्सां दुस्मानकायेन जियेतात. आमी एकामेका सवे सोंसणीक जावंक आनी उदारपणाक दुसऱ्यांक बोगसूंक एकामेकाचें जिवीत बदलूंक आदार दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगाल बापा, दोयादीश आमचेर घाल, विस्वासान केल्ले आमचे मागणे आय. कुमसाराच्या साक्रामेंताचो मोग करूंक मागुया. कुमसाराचो साक्रामेंत पेकोवणेचो साक्रामेंत. जायतीं जाणां असोक्त ओत्मीक जिवीत जियेतात. तांणी कुमसाराच्या साक्रामेंताचे जोरेशी येवन नितोल जावंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगाल बापा, दोयादीश आमचेर घाल, विस्वासान केल्ले आमचे मागणे आय. आयज केरीत भाशेन डिओसिसीच्या शिक्षणीक आनी तरणाट्याच्या वावरा पासत प्रार्थना तेन्ना आयज मिसा बेटेन वांटो घेतल्या वेर्ना आनी कानाकोना वाराडांतल्या भावा भयणी पासत मागुया. मोगाल बापा, दोयादीश आमचेर घाल, विस्वासान केल्ले आमचे मागणे आय. मोगाड बापा, दोयादीश आमचेर घाल. तुजो पोजोड आमचेर फाको दी. आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ तें कर. आमच्यान आसलें पातक ओडकून घेवन आमकां आमच्या पातकाचें बोगसणें मागूंक फावो ती करपा दी. दुसऱ्यांक बोगसूंक तूं आमकां आयती कर. म्हयन्या वर्सांची दुस्मानकाय सोंपोवन आमचे मदें खरें भावपण आनी मोग वचूचें कर. शांती समाधान आमच्यान सरभोंवती वचूंक तुजी कृपा आमकां दी. हाचे मीस भेटयतल्या एर्नेस्टन शरण हे आमच्या भाव भयणीचेर वांटो घेतल्या आमा समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. एक नवें नवसरलेलें काळीज आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. बापाना
आमचे लागीं आमचे लागीं दिवंक तुका उतोंतेनी देखून आमी ती तुजी भुरगीं आखी प्रितू कोतावेरी तिचे तुका समोर बिता संवसारांतली सोरवार सोसली Mogal Papa, Getu Manu, Exangele Morone Pon, Nadang Kasi, Bitaw Kalu, Tukayam Jensi Oto, Mogal Papa, Getu Manu, Exangele Morone Kadang tansi bitaw galon tukayam jensi orpo. म्हज्या बाबा कडेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सत्पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या राखेस पवी शुभेच्छा दिवा सगळीं स्मरण भोव मोगाड बापा, सांत जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काराच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर दोयाडायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी इदेनी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व कार्यान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Lord Baracho Sorvespor tu, Sorgani Sonsar Bola, Tuja Moy Bowan, Usorgi Tuka Soy Soy, Usorgi Tuka Soy Soy, Sorvesporaci Navieta Taka Soy Soy, Usorgi Tuka Soy Soy, Usorgi Tuka Soy Soy. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेचपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रखत, पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा खोरात. तिसरो उद्गार घेवन बाबार्थाचो गोट परगोट या तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सडयली सोमिया संवसाराच्या सडवणदारा आमची सडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत शेवतल्या मासोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रिंचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेर आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या योजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीभोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांस धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची वो करून हांगासर एकठांय जाल्ल्यांची तांच्या कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माये संगाती बागेवन दौर दुता आनी सोर्ग काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ठाई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस. आमचो देव बक्षणे दिवंक उदार, आमी बक्षणे दिवंक उदार जावं. सुभावपणी देवाचें बक्षणें घेवन एक कृपेचें जिवीत कुटुंबांत आनी समाजांत जिवंक त्याच देवाचो आदार आनी कृपा मागून जेजू शिकयल्लें मागणें म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर वाशान ऐकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. चोची येताय रातभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काठेले आमचे काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काठेले आमचे काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काठेले आमकां शांती दी.
बोगसणे मागतल्यांक काळजांतान बोगसून नवें जिवीत जिवंक आधार दितलो, गोठाय दितलो जेजू ओपडे आसा. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती, तर जेवणाक आपयल्ली सगळी आमी सुभागी. तुवें मोचे भितोऱ्यो म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवती. कातोलीक धर्मान बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणें कुमन्यांव घेवंक फुडें सरचें. जेजूची कूड आमच्या काळजान शेवूंक फुडें सरतना गीत गावया, मोगाळ जेजू यो तूं यो. Jesu, yo tuyo, bawa boli, betokyo, kansa tamcha, rawukyo, jivitamche, bodukyo, yo, Jesu yo, yo, Jesu yo. Yo, Jesu yo, casa tamcha rawuk yo. Yo, Jesu yo, yo, Jesu yo, yo, Jesu yo, casa tamcha rawuk yo. Totai tuci, di tudi, usponamka, art tuci, sotos tuso, amkani, favotitli, polaiki, yo, Jesu yo, yo. Jesu yo, yo, Jesu yo, casa tamcha rawuk yo. Yo, Jesu yo, yo, Jesu yo, yo, Jesu yo, casa tamcha rawuk yo. Monantiran, pawatan, pusyokotan, wiswasan, kasapitoy, yajeunan, derapenya, jamogan, yo, Jesu yo, yo, Jesu yo. Yo, Jesu yo, casa tamcha rawuk yo. Yo, Jesu yo, yo, Jesu yo, yo, Jesu yo,
काजांत आमच्या रावूंक यो. सगळ्यांक आमकां कालती कोर तुजे सारकी निर्मोल कोर. सगळ्या कोडे मोगाळ कोर तुजो जेजू रूप कर कोर. जेजू यो यो जेजू यो यो जेजू यो काजांत आमच्या रावूंक यो. यो जेजू यो यो जेजू यो यो जेजू यो काजांत आमच्या रावूंक यो. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, सांजुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोशान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शिव वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसुया. रोमारीच्या मिसाक वांटो घेतलेल्या वेर्ना वरडाक आमी दिनवासांव उदीक करून मिसाज पेटीन हाजीर जाल्ल्या पाद्रींक मोठवाशांक लोकिकांक गांव मंडलाक आनी हेर भाव भयणींक आमी काल सांतान दिनवासता. थोड्यो कळवड्यो. नोयनाच्या दिसांनी आमचो मिसांचो वेळ सुमाराच्या दिसांनी सकाळीं पयले मीस 6 वाजता, 7:30 रोमारेचे मीस 9:15 सगळी कोंकणी भाशेन, सांजे रोमारेचे मीस 4 वाजता आनी इंग्लीश भाशेन 6 वाजता. आयतारा दिसा 14 सकाळीं पयले मीस 5 वाजता, उपरांत 6:15, 7:30, 9:15, 4:30 आनी इंग्लीश भाशेन 6 वाजता. किरीत भाशेन ह्या आयताराक 14 तारखेर 9:15 मिसार आमी जाणट्या आनी पिडेवंतां पासत मागता. देखून ह्या मिसाक तुमी जाणट्यांक आनी दुयेंतींक घेवन येवचीं. खेरीत मागणी आमी तांकां दितले. देखून आमचे वॉलंटियर्स बॅचीस व मॅडल्स दितलीं. फकत गंभीर परिस्थितीन आसा तांकांच, सगल्यांक न्हय. देखून मिसाक वेळा आदीं येवचें आनी वॉलंटियर मांडवळ कोत्ता ते भाशेन तुमी पाळची. आनी परंपरा आसा ते भाशेन मीस सोंपले उपरांत कॅन्टीन आसा थंय पेज कांची आमी वांटल्या. तशेंच ह्या आयताराक हिंदी मीस आसतले 11:15 वाजता. जानेराचे 16 भाग्यवादाची दोबाशेक परबेचो दीस आनी परबे दिसा मिसांची मांडवळ अशी सकाळीं पयले मीस 5 वाजता, उपरांत 6 वाजता, 7:15, 8:30. दोबाशीक परबेचे मीस 10 वाजता आनी हे मीस बिस्म थियोदोर मेस्क्रेनस ताचे बरोबर आमचो कादियाळ गोळीक बाब आनी हेर बीस भेटयतले. उपरांत मागीर वाजाचे ओरातिरेच्या कुडांत मीस जातले 2:12 वाजता. सांजे 4 वाजता कोंकणी भाशेन आनी निमाणे मीस इंग्लीश भाशेन 5:30 वाजता. कुमसारा कोणी जावंक सोदतात जाल्यार आमचे यात्नीक आसतले कुमसारा करूंक. मिसा दिवंक सोदतात
उपकार मागणी विनंती बरोवंक सोदतात व तुमची देणगी डोनेशन दिवंक सोदतात जाल्यार आमची मात्र भयणी आसतल्यो. आमच्या धर्मीक वस्तूंचे स्टॉल आसा. थंयसर मेथिना रुसाय कोतां तशेंच भाग्यवादाचो कॅलेंडर ह्या वर्साचो जाचेर ह्या भाग्यवंता विशीं आनी ह्या जाग्या विशीं माहिती घातलेली आसा ती तुमी घेवची. तशेंच मागण्याचो जेलो हें पुस्तक काडलेलें आसा आनी ह्या पुस्तकाचेर वेगवेगळे तरेची मागणी इंग्लीश तशेंच कोंकणी भाशेन आसा ती विक्रेक आसात. भलायकी बाबतींत आमचे फर्स्ट एड सेल आसा. तशेंच पिवपाक उदीक टॉयलेट्स आसा वॉशरूम्स आमची फेर आसा आनी पोडाची बूक मारूंक सेंट जोझफ कॅन्टीन आसा थंयसरूय तुमी वेची. नव्यानांच्या दिसांनी ते पोरबेच्या दिसा पर्यान भाग्यवंत सुजेवाजाची सांगतवार भावार्थ्यांक उक्ती आसतली सकाळी 7:30 ते दनपारच्या 1 मेरेन आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत. मिसांग कोणूय सुवातेची उतरां वो वाचपा व भावार्थ्यांची मागणी करूंक सोदतात तांणी मिसा आदीं व आदल्या दिसा साक्रिस्तीन येवन सिस्टरीक मेळची. तुमच्या वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. सांडलेली वस्त मेळत जाल्यार आमकां कळोवचें. ही सगळी मिसा यूट्यूबाचेर आमच्या सँक्चुरी ऑफ सेंट जोझफ ह्या चॅनलाचेर पळोवंक मेळटात. CCR TV 9:15 आनी 4 वाजता मिसा दाखयतात. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां कितेंय सांगतात वो सुचयतात बूक करून ह्या पेंडोलान बसका घेवंक वो पार्किंग लॉटान तेन्ना तुमी तांकां आयकुचें. सगळ्यो उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. सर्वपर्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. नोवेनाचे मागणे. आतां आमी भाग्यवंत सुजेवाजाचे नोवेनाचे मागणे कोत्तेल्या. उपकार मागता तुमी म्हजे बरोबर म्हणचे. मोगाळ बापा तुज्या पुतान तुज्या पुतान आपल्या आपल्या दयाळपणाच्या दयाळपणाच्या अजापांनी तुज्या पुत्राचें बी मनशाच्या काळजांनी ओपले. ताच्या पावलार पावल धरून तुज्या सेवकाक भाग्यवंत जुजेवाजान पवित्र आत्म्याचे सुत्तेन आनी हाकवार मारीच्या आसऱ्याकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोन्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलोन भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिटको मारून पवित्र सोबीन ताका सात म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता. आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जाव म्हूण मागता. ओगीच रावन गरजां खातीर मागचे. हे मागणे आमी कोत्ता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वयतना गायन करुया जुजेवाजा आमच्या भावा. आमच्या बावा तुझी मोजत पावोय. साक्षी जेसू बावात पोसून
तुका आमकां जागोय तुझे वाजा आमच्या बावा तुझे पासून आर्गा मोहिमा बापाक जेजू पवित्र आत्म्या आर्गा मोहिमा सासना सासना तुझे वाजा आमच्या बावा तुझे पासून आर्गा मोहिमा बापाक जेजू पवित्र आत्म्या आर्गा मोहिमा सासना सासना